जीपाने तीच पुढे केपी पुलीस स्टेशना कडेन आसा। आतां आयज एक 4 जण जे यूपीचे जेंका अरेस्ट केल्ले आसा ते म्हणल्यार जे अंडरग्रावंड केबल आसा तेंची वायर आनी हे तेणी चोरी केल्ली अशी कंप्लेंट केपे पुलिसांक मेळ्ळी। तेजे नंतर पुलिसांनी हेजेर लक्ष घालून ती कारवाई करपाक तेणी हे 2 दीस तेणी मुवमेंट पळयले की तांकां अशें अशें घडटा जे केपे एरिया। तेजे नंतर तेणी करून तांकां इन्फॉर्मेशनाचेर खंय तरी ओल्ड गोवा वचून तांकां अरेस्ट केले। आतां मेन म्हणल्यार हे प्रकरणाक जे आसा ते 4 जण यूपीचे आसा आनी खंय तरी ह्यो गोश्टी आसा थंय मोस्टली हांगा सद्याक खूब काम चालू आसा थंय आतां लक्ष दिवपाक गरज आसा कारण कितें ज्यो आतां 2 बायक तेणी बरो केल्या एक आसा बॉलेरो आनी दुसरी आसा त्यो गोंयच्योच आसा गोंयचेच रजिस्ट्रेशन केल्ले आसा। हेजेर लोकांनी बी शातीर रावपाक गरज आसा अशी पुलिसाचेच न्हू की चोरांक धरपाचें खंय तरी जेन्ना कसो डावट क्रिएट जाता नाजाल्यार अशी व्हेहिकल तांकां अननेसेसरी दिवपाक जायना आनी ही असली प्रकरण घडपाक आमीच पयलीं लक्ष घालपाक जाय। 20/12/2012 एक अनिल कुमार जैन इज अ साइट इंजिनियर तेणे एक कंप्लेन दिली की ते अंडरग्राउंड केबल ले करता शेल्डे कळ्ळें तेंचे ते केबल कोणी तरी रातचे 14 तारखेक आनी 15 तारखेक रातचे चोरून व्हेले म्हणून वर्थ ऑल टुगेदर वर्थ रुपीज 21 लाख 41,000 रुपया जाताले। सो अकॉर्डिंगली आमी ऑफेन्स रजिस्टर केले सेक्शन 379 IPC and I mean under the supervision of our STPO Kepe and under supervision of SP South we conducted an investigation चालू केल्या आणि ड्युरिंग कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आम्ही रातचे कितें केलें की रातचे सिव्हिल कपड्यांनी ते स्टाफ आमचे पेट्रोलिंगाक दवरले। सो ड्युरिंग कोर्स ऑफ दिस थिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स एंड ह्युमन सर्वेलन्स आमकां एक बलेरो जीप दिसली कळ्ळें तेजो नंबर आशिल्लो GA03N 5364 एक व्हाईट कलर बलेरो जीप आसा ती सस्पिशियस ऑड टायमाचेर थंय मूव जाताली। सो अकॉर्डिंगली आमी त्या बलेरो जीपीक ओनराक कॉन्टॅक्ट केले आनी त्यांनी ती जीप एक मेहताब अली हेका भाड्याक दिल्ली आनी हो मेहताब अली आपल्या ऑक्युपंटाक घेवन हांगसर ओल्ड गोवा कदम प्लाटू थंय एक भाड्याचो फ्लॅट घेवन रावतालो। सो आमचे जे इन्व्हेस्टिगेशनाक कळ्ळें की दीस पीपल आर इन्वॉल्ड इन दीस पर्टिक्युलर क्रायम। आमी कितें केलें आमी रातचे हांव अलॉंग विथ म्हजे स्टाफ अँड असिस्टन्स ऑफ ओल्ड गोवा PS आमी रेड मारली आनी तांकां रातचे आमी धरले। धरतरी दे एडमिटेड डेट दे हॅव कमिटेड अ क्रायम। तेंचे कडेन कटर आशिल्लो त्या कटरान ते हे करताले आनी रातचे ते ड्रमातले अख्खे ते रोड काडप आनी तेंच्यांनी एक हांगा होंडा वाळपय सायडीन एक होंडा गांव आसा थंय एक तेंच्यांनी गोडावन घेतलो भाड्याक आनी त्या गोडावन तो स्टॅक करून दवरलो सगळे केबल। सो तेंच्यांनी काल डिस्क्लोज केलें सगळें खंय खंय कितें दवरलें आनी अकॉर्डिंगली वी हॅव मॅनेज टू रिकवर फूल प्रॉपर्टी। सो आतां आमी एक्विजांक धरले एक्विजा वांगडा ते सामान जेन्ना ते यूज केल्ले गाडयो कितले एक्यूज आसा टोटल 4 जाण आसा आनी देर आर फ्यू वी खंयचे ते सगळे यूपीचे आनी सगळे 18 ते 21 ह्या वयोगटाचे भुरगे आशिल्ले। 4 जाण आसा मोहम्मद अली हैदर अली मोहम्मद सारी आनी मोहम्मद वाकर म्हणून हे 4 जाण आशिल्ले। आतां ते ज्यो गाडी यूज केल्या त्यो गोंयच्यो काय भायल्यो गाडी तेंच्यांनी एक रेंट कॅब एक सॉरी रेंट बायक ती एक यूज केली तेंच्यांनी एक फसिनो स्कूटर आसा आनी एक दुसरी आसा ती तेंच्यांनी एक बलेरो घेतली। ती बलेरो एक म्हापशाचो ओनर तो ताजे कडल्यान तेंच्यांनी ती भाड्याक घेतलेली 25,000 पर मंथ। आनी एक कुडचड्या फक्त केपी एरिया काय आनी खंय तरी आतां इनवॉल्व आतां एज पर प्रेझेंट इन्व्हेस्टिगेशन आमकां ते कुडचड्या आनी केप्यां ह्या दोनूय भागांत तेंच्यांनी केला मागीर डिस्क्लोज केल्ले आतां फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। प्रुडंट मिडिया खातीर केपेच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.